नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां आमची आतां व्हडली दिवाळी आयली पळया, म्हणजे तुळशीचें लग्न. तेका तुळशीक आमकां रांगोळी घालची पडटा. ती बॉर्डर रांगोळी म्हणजे तुळशी भोंवतणीन कशी घालता तो एक म्हजो डिझायन तुमकां दाखयता. तुमकां जर तो आवडलो जर तसो तुमी घाला, म्हणजे बरी दिसतली तुळस मागीर न्ही. चला तुमकां दाखयता. आतां पेनान आमी काडुया. कितें करप, हें पळया, हो असो केलो, एक केलें, परत तेका हांगाच्यान अशें हाडलें, अशें केलें, परत हाडलें अशें, हांगाच्यान अशें हाडलें, अशें केलें. मागीर कितें करप, हांगा आतां आसा पळय थंय बरी ल्हान ल्हान अशी पानां काडप. आनी इतली सुंदर ही रांगोळी दिसता, मुद्दाम पळया. आनी ही संवय म्हाका कित्याक लागली जाणा रांगोळीची बी. म्हजो बापूय न्ही सारको चवथीच्या आदीं 2 दीस बीन कामा वयल्यान येतालो. म्हणजे तो एक 15-15 दीस ताका येवपाक मेळनासले, कंपनीन आसतालो तो. तेन्ना तो कितें करतालो, रातचो येयलो की ना आमगेर मागीर तो बरो आदले लोक अशे एक फ्लावर पॉट काडटाले अशें बीन न्ही. हो आमचो बापूय कितें करतालो, बरो भिंतीचेर न्ही गुलाबाचे वाज काडटालो, बरे बरे गुलाब काडटालो आनी जागे दवरतालो म्हाकाच मागीर जागे रावचे पडटाले म्हाज्या बाबा बरोबर. आनी म्हाका मागीर सांगतालो बाबा, हे पळय असो कलर घालूंक जाय, तशें करूंक जाय, अशें करूंक जाय. आनी हांव आतां चवथी दीस सुद्दां अशें दिवाळेक बीन रांगोळी घालताले पळय, तेन्ना सुद्दां म्हजो बाबाच म्हाका सांगतालो की पळय बाय, हो कलर हांगा बरो दिसना, ही मातशी बारीक जावंक जाय, ती मातशी मोटी जावंक जाय अशें. हांवें कितें हो कोर्स बीन करूंक ना, हें म्हज्या बाबान म्हाका मातशें मातशें सांगिल्लें. आनी बसतालो देगेक, अशी करूंक जाय, तशी करूंक जाय, अशें करून. आनी हाकाच लागून न्ही म्हाका रांगोळी घालपाक अशी आवड जाली तयार. आनी हांवें फर्स्ट प्रायज सुद्दां घेतलेलें आसा कॉम्पिटिशनान. आमच्या गांवांत पयलेंच कॉम्पिटिशन केल्लें आनी तातूंत न्ही दिवाळेक आनी रांगोळी कॉम्पिटिशन आसलें, हांवें घेतलें, म्हाका फर्स्ट प्रायज गावल्लें. आतां हें अशें जालें न्ही, आतां कितें करपाचें, तुमकां हांगा जाय जर तुमी एक फूल काडूं शकता, नाजाल्यार अशें कसलोय डिझायन काडूं शकता. कळ्ळें, हें पळया अशें फूल काडूं शकता. आनी हांगासर अशें जाय जर तुमी अशें करूं शकता. म्हणजे हांव कितें करता, म्हाका न्ही आवडटा तो डिझायन असो थंय मागीर त्या टायमार घालता. हें पळया, आनी ग्रीन आनी ही ग्रीन हितून भरली की ना इतली फुलां बरी दिसता. हें पळया, हो सिंपल डिझायन म्हणल्यार बरो दिसता पळया. अशी बॉर्डर सारकी तुळशीक घातली आनी फक्त टायम मातसो लागता, सुंदर दिसता.
ही जाली रांगोळी बॉर्डर. तुमकां जर हें घालपाचें ना घातल्यार जाता. आनी ही आतां फुलां घालपाची ना घातल्यार जाता. थंय एकूच अशें मदीं अशें एकूच सुद्दां वयर अशें घालूं येता. नाजाल्यार अशें पळय अशें करूं येता. तशें डिझायन आपल्याक जाय तो वयर घालूं येता. ही पळया, हांवें आतां ही रांगोळी घातली आनी कलर घातले भितर आनी अशी ही रांगोळी मागीर दिसता. अशें केलें न्ही मागीर सोमतेच म्हणजे आतां कोणाक कळना पळय तेंका लागून या. इजी जाता पळय. मागीर सेकंड स्टेप कितें करप, हे पळय अशें करप आनी मागीर ते अशें करून हांगा हाडून जॉयन करप. तशेंच हे सायडीक अशें हाडप. तशेंच अशें करप. तशें मागीर परत आनी एकदां करप. हे सायडीक अशें हाडप आनी मागीर न्ही हे हांगाच्यान अशें हांगाच्यान अशें. आनी कमळाक पानां कशीं आसता ती तुमकां दाखयता. हा, हे पळय. सुंदर दिसता हे पळया. आनी अशें आतां आनीक मातशी शोभा येवपाक जाय तर मागीर हे पळय अशें स्टार कशें घालपाचे. हांगा एक घालपाचो, हांगा घालपाचो, म्हणजे ते मागीर आनीक अशें सुंदर दिसता. हे पळय आता ही पळया वाकडी तिकडी मातशी पडले. म्हाज्या कडेन स्ट्रेट अशी जायना कित्याक
मातशें तेन्ना मागीर कितें करप, परत सारकी बॉर्डरीक धवे घेवप. म्हणजे परत सारकी सुंदर दिसता. रांगोळी मोठी बी नसली की ना अशीच जाता. बारीक रांगोळी आसत जर बरी पडटा. आणि हांव तुमकां आतां 7 डॉट घालून म्हणजे पॉइंट घालून आणि एक कमळाचीच रांगोळी दाखयता. ती कलर मात करिना, तुम्ही कलर करा सेम अशेच. आणि कोणाक ही जमना जर ती घाला, ती जमना जरी घाला. पळया कितली सुंदर जाली. अशी तुम्ही मुद्दाम घाला. आता हे पळया सगळे कलर ते तुमकां घालून दाखयले पळय ते मिक्स जाले. आता हातूनच न्ही हांव तुमकां दुसरो एक डिझायन दाखयता. आता हांवें कितें केलें हे पळया, हे पळय 1 2 3 4 5 6 आनी 7 म्हणजे 7 अशे 7 केले पॉइंट. आणि अशे हे पळय 1 2 3 4 5 6 आनी 7 7 म्हणजे ही सायड अशे आडवे 7 उबे 7 अशे 7 हांवें पॉइंट सारके घातले पळय कितें. आणि आता कितें करप, आता 1 2 3 आसा पळय ते सोडप. आणि मध्य आसा पळय हो आमचो आतां मदलो मिडल पॉइंट, थंय आमी कितें करप तर सारको अशें हें करप. म्हणजे इजी तुमकां कळटली. आणि आता दुसरे स्टेप कितें सांग, हे पळय अशे हे सायडीक अशे, परत एका अशे, हांगाच्यान अशे आनी हांगाच्यान अशे, परत तिसरे कशे परत अशे सेम. हे सायडीक तशेंच करप. पळयलें पळय. आता कितें करप, ही आसा ती लायन न्ही जॉयन करप. आता केली न्ही जॉयन, मागीर कितें करप, हे अशें करप, हे सायडीक आनी हे सायडीक. मागीर कितें करप, हो मिडल पॉइंट आसा पळय तो लक्षांत धरप आनी अशें करप, हांगा हाडप. एका तेकोप ना आनी हो एका तेकोप, हो एका तेकोप. मागीर कितें करप, हो हांगा हाडप, हो हांगा हाडप. मागीर हो तेचो देठ काडप. मागीर हो परत असो व्हरप, परत असो व्हरप. आनी हांगा फूल व्हरप असो आनी हांगासर असो एक पॉइंट सांडप आनी असो हाडप. तसोच हांगा फूल व्हरप, एक पॉइंट लास्ट सांडप आनी असो हाडप. पळया हे कमळूच जालें. पळया सुंदर जालें न्ही. पळया पळयलें. आनी हातून आतां ग्रीन घालप, हातून ग्रीन, हातून ग्रीन. आनी हे सगळे बाकीचे आसा पळय तितले पिंक घालप. सुंदर दिसता रांगोळी. अशी मुद्दाम तुमी घाला दारा समोर, तुळशी समोर, बरी दिसता सारकी. आनी हे पॉइंट आसा पळय तेका तुमी जाय जर अशें करूं शकता.
हे पळय एक डिझायन कसो मागीर बरें दिसता अशें इतलेंच. आनी हांगा आसा पळय मदीं थंय सुद्दां अशें घालपाचें. आनी ताका कलर करपाचे. अशी सुंदर रांगोळी जाली तयार. मुद्दाम अशी घालून पळया. आनी हेका हांव कोता कलर भरिना, ही तुमकां अशीच दाखयता. आसा न्ही बरी? कॉमेंट्स करून सांगा म्हाका. पयेचेर घाल अशी घातली आनी मागीर सारकी अशी स्प्रेड केली. जे पसरून बोटां तो डिझायन आसता पळय थंय घातली. इतलें सुंदर पडटा. हें अशें न्हू काडप कळ्ळें.